कीर्तन 88. कष्टांत पडलेल्यांचे रुदान आणि प्रार्थन. सर्वेस्परा मुच्या तारानाच्या देवा, दीस रात हांव तुका उलो मारता. तुझे मुखार मुचे मागणे फावो, मुच्या उल्याक खान दी. कित्याक हांव वायटा विघ्नाक सांपडलां, म्हजो जीव पातळा लागीं पावला. फोंडांत देंवतेल्या मदलो एकलो म्हूण म्हाका लेखतात, सगळे बळ विरोन गेल्ल्या मनशा भाशेन हांव जालां. मेल्ल्या मदें म्हाका सोडून दिला, संहार जावन फोंडांत पडलेल्या भाशेन हांव जालां. असल्यांचो उगडास तूं धरिनाय, कित्याक तुज्या हातांतले ते भायर पडल्यात. फोंडाच्या तळांत, पातळाच्या अंतरांत तुवें म्हाका शेवटी लाय. मुजेर पडला तुज्या रागाचो भार, तुज्या लारांनी तूं म्हाका बुडयताय. म्हज्या इश्टांक तुवें मुजे सरशिले पयस केल्याय, तांकां म्हजो कांटलो हाडलाय. बंदकानींत हांव आसां, भायर सरूंक मुच्यान जायना. खंती दुखींनी मुचे दोळे मंद जाल्यात, दीसभर हांव तुका उलो मारतां. सर्वेस्परा, तुजे समोर मुजे हात विस्तारून रावतां. मेल्ल्यां खातीर तूं कितें विस्मिता करताय? तुजी स्तुती करूंक सावळ्यो कितें उठोवंक शकतात? फोंडांत तुजो मोग कोण वर्णिता? विनाशाच्या स्थानांत तुजे विश्वासीपण कोण परगडता? अंतरांत तुज्या विस्मितांची वळख कोणाक आसा? विसराच्या देशांत तुजें नितीवंतपण कोणाक कळीत आसा? पूण हांव तुका उलो मारतां सर्वेस्परा, सकाळी फुडें मुचे मागणें तुजे मुखार पावता. कित्याक तूं म्हजो तिरस्कार करताय? कित्याक तुजे मुखामळ म्हाका लिपयताय? म्हज्या तरणाटपणांतावन हांव निर्भागी आनी प्राण संकटाक सांपडलोलो मनीस. मुजेर तुजी भिरांकूळ विघ्नां आयल्यांत, बळ मुजें विरोन गेलां. तुजो क्रोध मुजेर देंवला, तुजी भिरांकूळ विघ्नां म्हजो सत्यानाश करतात. आवरा भाशेन दीसभर ती म्हाका वेडो घालतात, सर्व कुशींनी म्हज्या आंगार पडोंक ती येतात. इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक मुजे सरशिले तुवें पयस केल्याय, काळोख म्हजो एक मात्र इश्ट. आमेन.